उसळतमू सरस्पराची वडवीक गाता मोगाच्या न्हू मरयेच्या स्तुती गायनांतली ही उतरां आज फ्राद रुपर्ट बर्बोसा कापुजीन हाचे जिणेन खरी जाल्यात. आपल्या याजकी जिणेचो भांगरोस्तव आचरण करचे ताचे जिणेक ताचो ओतमो सरस्पराची वडवीक गाता. हे पासून देवाक दिन वासनेचे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर जमल्या. 1972 इसवेंत कापुजीन वर्तींत ताका याजकी दिक्षा लाभली. याजकपणाचे हेर वर्सां गोळीक मिसावांत तरबेती वावरांत आनी माध्यम शेतांत ताणें करसिल्ल्यांत. क्रिस्ता सारक्या याजकपणांत भांगरोत्सवाचो दीस आचरण करचे वर्तें भाग देवान ताका फावो केला. ताच्या संतोशांत वांटेली जावचे भाग आमकांय मेळना आसता फ्राद रुपर्ट बर्बोसा कापुजीन हाचे खातीर देवाचो आमी उपकार बावडया. ताका मजत केल्ल्या समेस्तांचो आज आमी उगडास काडया. अंतरलेल्या ताच्या कुटुंबाच्या सान्यांक आनी मोगाच्यांक सस्नसो विशय मागुया. ह्या दिनवासनेचे बलिदानाक प्रधान याजक फ्राद रुपर्ट बर्बोसा कापुजीन हाचे सवें सहबेटवणी करच्या सर याजकांक आमी मोगाचो येवकार मागता. आतां आमी प्रवेश गीताक उबी रावया. मनशा मदलो वर्त्या देवा नेम्यारलो भितर सरता याजकांचो. शेळयांक राखता सुबाम सर्वा तांकां व्हरता देवा जिवान तांकां बोसता. शेळयांक गवळी शेळयांक राखता सुबाम सर्वा तांकां व्हरता देवा जिवान तांकां बोसता. Namaste,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावा बहिणी आणि प्रत्येक जाऊन म्हज्या सांगाती याजक भावानो, मुरये बाय संगी आज म्हजी उतरां म्हजो जीव सरेस्पराची उडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उरता. कित्याक सक्तिवंत आशिल्ल्यान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव. आज ह्या देव मंदिरांत ह्या पवित्र वेदी हुजीर उबो रावतना म्हजे भितर विशिश्ट बोगणां जाती आसात. जायतीं बोगणां जिवाळ जाती आसात. 50 वर्सां आदीं गवळी बापान म्हज्या तकलेर हात दवरून उपरांत म्हजे हात ते लावन मागल्या उपरांत तूं सासणाक क्रिस्ताचो याजक म्हूण प्रगटतेस म्हजे थंय विचित्र बोगणां उमाळलेलीं. आतां ही 50 बागी मोलादीक भांगराळी वर्सांची याजकी सेवा सोंपयतना संतोशान उद्वेगान तिनच मुरये संगी मायेची बोगणाळी उतरां काळजांत तावन म्हज्या भायर पडटी आसात. म्हजो जीव सरेस्पराची उडवी घाता. आत्मो संतोशान उमाळटा. हे अर्गानिवचें बलिदान भेटोवच्या ह्या वेळार म्हज्या भावा याजका संगी प्रत्येक जावन म्हजे संगी व्हड मेळिल्लो याजक हांगासर आसा आनी एकलो येवंक भलायकी निमती येवंक जावंक ना. बलिदान भेटोवंक आमी तयार जाता. मनशा सैबाची अस्कतकाय आमी दिसपडतें वावयता. सुखी आदारचें सैब आमचे लागीं आसा. देवा विरोध एकामेका विरोध आदारिल्ल्या सुखी दुखी खातीर बोगसणें विचारून देवा लागीं आमी पोरातून सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्वपुराय देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरोन पावो. आमेन. Christ
तुझ्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. इत्या हवी आज्ञा सांगाती, देवा बापाची महिमे. जेसू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आम्ही प्रार्थूया. भो कणवळ्या बापा, मुझे आणि म्हज्या भाव भयणीचे मागणे खाकुलतीनाय. दिसान दीस अदीक जेजू सारको याजक हांवें जावचाय. म्हजें काळीज पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर. तुज्या सोडुणेचे गूट पावत्या भक्तीन संभ्रमूंक, विस्वासीपणान तुज्या पवित्र सभेची साखरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान तीन रावूंक तोच पवित्र आत्मो सगळे म्हजें जिवीत चलोवंक. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांब पावलोन कुरीत घरां बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, वय जुदेव कुणे मागतात, ग्रेक जानवाय सोदतात, पूण आमी कुर्सयल्ल्या क्रिस्ता परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवाचे आपोणे लाभल्यांक, जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जन्वाय. कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जन्वाय प्रास उत्तम, आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बळा प्रास बळिश्ट. भावा भयणीनो, देवाचे आपोणे तुमकां लाभलां करें, तरी तुमची स्थितीगात चिंतून पळया. संसार लागता त्या प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नान, सामर्थ्यवंत वा कळयेवंती जायते नान. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संसार कितें पिशें म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंताक लजे घालच्याक संसार असक्त म्हूण कितें लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संसार कितें उत्तम म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर संसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें देवान विंचलें. हाचे वरवीं कोणूय मनशान देवा उजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जन्वाय केलो. वय तसो आमचें नितीवंतपण, पवित्रपण आनी तारण. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. मोजे भद्रतेचे कडाक सर्वेस पोरा. सातू मोजे भद्रतेचे कडाक सर्वेस पोरा. तुझे थंय सर्वेस पोरा. हांव आसरो
सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एकलो जेजूस अशी येवन अशें सवाल करी लागलो, मेस्त्री सस्नीक जिवी सोडूंक हांवें कितें बरें करी जाय. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय. बरो म्हणलो एकलोच देव, पूण जिवितांत रिगोंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. ताणें विचारलें, खंयचें तें. जेजून ताका सांगलें, जिवेशी मारी नाका, प्रदवा खरी नाका, सोरी नाका, फोर्साक सांगी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्यासोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे सर्व उपादेश हांव पाळून आयलां, आनी की सडीत कितें हांवें करी जाय. जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तूं खुशी व्हरताय जाल्यार वस आनी तुजें आसा तें वीख आनी मेळ्ळलो दोडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें, उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. देवाची उतर हें. सप्टेंबर म्हयन्याच्या न्यू लिडर बुकांत आयताराच्या नियाळा विशयांत बरयत आसतना एक गडीत अशें बरयलां, रोडी याद केपलिंग नावार्दीक बरयणार. ताची कविता, ताच्यो काणयो, ताची लेखनां पयस करच्याक सकल राखून रावतले मात्र न्ही, ताका जायतो पयसो दिताले. आनी सोसूंक जायनातल्या एकल्या इंग्लीश पत्रान एक फावटी ताचे विशयांत इल्लेशें नेगेटिव्ह क्रिटिसिजम घालें आनी तें अशें बरयलें, रुडयार्ड किपलिंग बेश्टेन तरी बरयना, तो पयशां खातीर बरयता. ताणें बरोवच्या हर एका शब्दा फाटल्यान $100 तो खाण घेता. ही वर्ती आयिल्ल्या थोड्या दिसा उपरांत केपलिंगाचो आनी एक नावार्दीक बूक रिलीज जालो आनी जायते पत्रकर्ते थंयसर आयिल्ले. आनी प्रोग्राम जाल्या उपरांत एका पत्रकर्तान केपलिंगाक विचारलें, हाळे तुजे विशयांत मस्तू आयकल, हांवें वाचलां, तूं पयशां खातीर बरयता म्हूण सांगून हांवें आयकलां. तुवें बरोवच्या हर एका शब्दा फाटल्यान $100 तूं घेताय म्हणलें हांवें आयकलां. आतां म्हाका इतलेंच जाय जे, हे $100 खाण घे आनी ह्या $100 मोलाचो एक शब्द म्हाका बरोवन दी म्हणून त्या पत्रकर्तान एक पेन आनी एक कागद रुडयार्ड किपलिंग हाच्या हातांत दिलें. किपलिंगान $100 बोल्सान दवरले, कागद खाण गेलें, पेन खाण घेवन त्या कागदाचेर थँक्स म्हूण बरोवन पाटी दिलें. ताच्या लेखार तो शब्द $100 चड मोलादीक. जेजूच्या ओपारींत आयकोवचे प्रमाणे हो शब्द $1 मिलियन चड मोलादीक. आज रुपर्ट बर्बोजा लागीं विचारल्यार तो म्हणटलो हो शब्द $1000 चड मोलादीक. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 50 वर्सांनी देवान म्हज्या जिवितांत केल्लीं अजापां बरेंपण हें सगळें मतीक हाडून आज थँक्स म्हूण सो दीस
अर्गां दिवचो हो दीस. फादरापान सुरवेर प्रस्तावान सांगले प्रमाणे ताचें जिवीत मरयेचें स्तुती गायन. आनी फाटल्या 50 वर्सांनी हें स्तुती गीत मरिये मायेचें बाबरू पाठान तें आपणाचें करून घेतलां आनी ह्या बराबर तें स्तुती गीत गायन करून ताचें याजकी जिवीत तांणी सुफळ केलां. आयचीं दोनी वचपां बाबरू पाठाचें याजकी जिवीत कसलें कित्या खातीर आनी कशें तें जावन आसलें म्हणलें तें आमकां विवस्थितात. पयल्या वचपांत सांव पौल कोरिंतकारांक बरयल्या त्या पत्रांत तो आमकां सांगता, जर तर हांवें व्हडवीक उलोवंक आसा ती कुर्साची मात्री व्हडवीकाय हांवें उलय जाय. कित्याक जो देवांक कुरिस्तो नालिसायसो जावं पुरो तरी पूण फातीर म्हाका तो कुरीस जैत आसो. हो कुरीस म्हज्या जिविताचें म्हत्वाचें एक पुस्तक. ह्या कुर्सातावन म्हज्या जिविताक हांवें प्रेरण जोडुल्लें. ह्या कुर्सातावनच म्हजी याजाकी जिवीत अर्थाभरीत जाल्ली मात्र न्ही. बागार हर एका दिसा ह्या कुर्साक पळोवन हांव मुखार आनी मुखार वचूंक शकलो अशें बाब रुपाट सांगूंक सोदतलो. त्या खातीर भावार्थी मनशाच्या जिवितांत कुरीस एक आपुरबायाचें पुस्तक तें वाचून मुग्दोवचें न्ही. तें नियाळ करून आखेर जावचें न्ही वा बरोवन तें मुग्दोवचेंय न्ही. त्या खातीर सांव पौल कोरिंतकारांक बरोवंक सांगता आनी तें आमकांय आज सांगता, जर तर आज हांव व्हडवीक उलोवंक आशेतां जाल्यार ती क्रिस्ताची आनी ताच्या कुर्साची व्हडवीकाय हांवें उलोवंक जाय. वांजेलाच्या वचपांत जेजू आज कितें आमकां सांगता. भगवान फ्रांसीस आसिसीची जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार येता थंयसर आनी एक क्रिस्त म्हूण सांगून तो नांव वाडलेलो. पवित्र पुस्तक उतरान उतर आसा तशें जियोंक प्रयत्न केल्लो सांत. त्या खातीर पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता एकलो जेजू लागीं वचून म्हणटा, म्हाका संपूर्ण जायचें कितें करी जाय. सकल उपादेश पाळ, ते पुरा पाळना येयला आनी कितें करी जाय. सगळें वीख दुर्बळ्यांक दी, तुका सर्गींच्या राजांत सस्नाचें जिवीत हें तेस्ट मेळटलें. बाप रुपार लागीं आज विचारल्यार तेंच सांगतलो. फ्रांसीस आसिसीचें जिवीत म्हज्या दोळ्या मुखार आनी क्रिस्तचो वांजेल सदांच म्हज्या मुखार. आनी ह्या खातीर हांवें सस्नीक जिवीत जोडी जाय. त्या खातीर जेजू लागीं विचारलें कितें करी जाय. म्हजो पाटलाव कर म्हूण जेजूचो थाळो हांवें आयकलो 50 वर्सां पयलें. आनी अशें जेजूचो पाटलाव करूंक आयलो हांव. कित्याक म्हाका सर्गींचें सूख सस्नाचें जिवीत हें सगळें ताणें म्हाका बसयलां. तसो पाटलाव केल्ल्याक म्हजो कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान म्हाका गेल्ल्याक व्हरतें इनाम ताणें म्हाका दिलां. आनी ह्या खातीर फ्रांसीस आसिसी जर तर पवित्र पुस्तक जियोंक शकलो तर हांवें तो जिये जाय. कित्याक ह्या कुर्सातावनच म्हजें जिवीत आनी म्हजें सगळें जीण आटापून आसा हें बाब रुपांत जाणा जालो. एका ह्या जागाची जिवीतच कुरीस म्हणल्यार आमी जायते फावटी आयकलां वा वाचलां. खंयच्या दिसा धर्माध्यक्षाच्या हातांत ह्या जाकी दिक्षा आमी घेता. ते लायिल्ले आमी जाता वा मागलेले आमी जाता. आमकां धाडटात वचोंक आसा. सुवार्ता परगट करी जाय, ती जिये जाय. आनी ह्या खातीर खंडी जावन तुमी ह्या जाकी दिक्षा जोडटा आसतना आयकोवचें सर्मां वा उपरांत पयलें आमी सगळें आयकोवचें सर्मां अशें आसात की बाबा पयलें तूं जिये आनी उपरांत तूं प्रसंग कर. पयलें तूं जिये उपरांत तूं प्रसंग कर म्हूण. त्या खातीर जेजून ताच्या सिसांक धाडटा आसतनाय वसा तुमी संवसाराच्या चारय कोनशांनी सुवार्ता परगट करा. आनी एक अर्थ तसो कितें घे म्हळ्यार जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां पयलें तुमच्या जिवितांत तें कार्यगत करा आनी उपरांत तें लोकांक शिकया. तेन्ना तें सलीस कित्याक तुमी जियेल्यात आनी लोकांक तें पळोवन समजूंक अर्दाभरीत जाता आनी तें समजूंक की सलीस म्हूण सांगून. त्या खातीर एका ह्या जागाचें जिवीत हांवें म्हळें कुरीस म्हणून. आनी ह्या कुर्साक पळोवन केन्ना आमी मुखार आनी मुखार वेता तेन्ना जैत तें आमचें जावं पावता.
50 वर्सां एका याजकाचें जिवीत म्हूण सांगल्यार तें सुलाबायेचें न्हय. थंयसर खांटे आसात, थंयसर गुडे आनी दोंगोरी आसात, थंयसर पालखी आसात. तर पूण हें सर्व सलीस जाता कित्याक कुर्सार पळयल्यार मात्री. आनी कुर्साक पळयतना सलीस जाता कित्याक त्या कुर्सार म्हजे खातीर मरण पावलो. जेजू ताणें म्हाका आपयलें देखून तो म्हाका बलिश्ट करता, तो म्हाका धैर्यादीक करता आनी तो म्हाका ताच्याच सक्तीन भरता. त्या खातीर मिसावांत थोडे फावटी सोलवणी म्हाका मेळोवंक पुरो आनी थोडे फावटी विविध तरांचे उलोवणें आयकूंक म्हाका मेळोवंकय पुरो. थोडे फावटी म्हजें जिवीत आदर्श वा प्रेरणादायक जावंक पुरो. तरी पूण कुर्साक पळोवन हांव सुकलीं अशें म्हणटा आसतना जेजू परत म्हाका ताच्या गोपान पटलून धरता आनी म्हणटा म्हाका पळोवन राव आनी तूं मुखार आनी मुखार ये, हांव तुजे सांगात आसां अशें. त्या खातीर मरयेचें स्तुती गीत कितें आमकां सांगता. मरयेच्या त्या स्तुती गितांत तिणें त्या काळाच्या समाजांत कितें जातालें तें सगळें उल्लेख करून थंयसर सांगलें. थंयसर कितें बरेंपण जातालें, कितें वायट थंय जातालें, कितें अनैत थंयसर जाताली, ही सगळें मरयमायन उल्लेख करून सांगली. आनी हें सगळें सारकें करच्याक म्हळ्यार बरी उजवाड ह्या संवसारी आयला, सूर्यो ह्या संवसारी उदेवून आयला अशें मरियमाय संतोशान तें स्तुती गीत गाता. आनी ह्या बराबर एक क्रांतिकारी जिविताक म्हळ्यार बरी ती तयारी करूंक आपल्या पुताक म्हळ्यार बरी ती आयती जाता. बाबरूपाट ह्याच स्पिरितांत जियेल्लो. खंयच्या कोवेंताक गेल्यार कसलें मिसांव ताच्या हातांत दिल्यार तें सोम्याचें मिसांव म्हूण सांगून कुर्साची वडवीकाय उलोवंक सदांच आशिल्लो. हाय फरत जिता बरयणार तो. आनी ह्या लेखणे खाल ताची बरपां लोकांक संतोश दिताली मात्र न्ही, उजवाड दिताली, जाणवाय दिताली, वाचतल्यांक तृप्ती दिवंक शकताली. खंडी जावन आज रुपाची म्हणटा इतलेंच की आज 50 वर्सां जाता आसतना हांवें म्हणचें इतलेंच एक शब्द थँक्स. देव बरें करूं. कित्याक देवान म्हाका राखलां, देवान म्हाका सांबाळ्ळां. म्हज्या मोगाच्या मनशाच्या मागणेच्या प्रेरणान आज हांव तुमचे मुखार उबो आसां अशें तो सांगता. तर तांचे सांगता आज आमी थँक्स म्हणटा आसतना आमच्या दोळ्या मुखार कुरीस दवरया आनी कुर्साक पळोवन जिवीत आमचे मुखार आनी मुखार वसूं. तेरी सुकुरपा कुर्सांत हांव आमची सोडवण केल्लो तो जेजू बाप रुपाटक आनी आमकां सगळ्यांक दिवं हें जावं आमचें मागणें. आवडत्याची प्रार्थना. मोगाच्यानो देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यात, तिरवी दिल्यात, जिविताचें वर्तेपण दिलां आनी आमकां तो सदांच राखता, पोसता, सांबाळटा, दिसपरतो ग्रास फावो करता. तरीकी आमकां जायतें मागोंक आसा, ताच्या लागीं विचारूंक आसा. तर आमी आमची मागणी, आमची तेसावां आतां मुखार हाडया. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा अख्खी पवित्र सभे खातीर आमी मागतांव. पवित्र सभेचो वडील पापा फ्रांसिसाक, सर बिस्पांक, याजकांक, धार्मीक भावा भयणींक तुज्या स्पिरितान रुपीत कर. मोगा आनी सेवे मुखांत्र तांणी सगळ्या संवसाराक तुजी शुभवार्ता परगट करूंक तांकां सदांच धैर्यान भर म्हूण मागतांव. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय फुडाऱ्यां पासत आमी मागतांव. तांणी दुबळ्या धाकट्यांतय आनी कश्टतल्यांतय उदार जायशीं तांकां प्रेरीत कर. समाजाच्या उदरगती खातीर निस्वार्थ सेवा दिवचे मुखेली आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा
आपल्या याजकी जिविताचो बंगारोत्सव आचरण करच्या फ्राद रुपर्ट बार्बोजा कापुजीन हांचे पासत आमी मागतां. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. ताणें केल्ल्या त्यागा आनी सॅक्रिफिसाक हजार वांट्यांनी बेसांवांनी बर आनी मुखली जिणेच्या दिसांनी सर बरेपण ताका दवर म्हूण मागतां. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. फ्राद रुपर्ट बार्बोजा कापुजीन ताचे जिणे पयणार मजत केल्ल्या समेस्तां खातीर आमी मागता. प्रत्येक जावन ताचीं कुटुंबादारां, बेनिफॅक्टर आनी हेरांचो आमी उगडास काडटा. तांचेर समेस्तांचेर तुजी दराड आशिर्वादां घाल. अंतरलेल्या ताच्या कुटुंबाच्यांक आनी मोगाच्यांक ससनाचो विशय दी म्हूण मागता. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. फ्राद रुपर्ट बार्बोजा कापुजीन हाचे सुवें सह बेटवणी करच्या सर्व याजकां पासत आनी ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती हजर जाल्ल्या आमा सुमेस्तां पासत आमी मागता. सान फ्रांसीस आनी सान क्लाराचे मजतीन आमा सुमेस्तांक क्रिस्ताच्या स्पिरितान भर. आमा सर्वांनी तुका सदांच उपकारी मनाची जावन जियोंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. सर्गीच्या आनी आमच्या दयाळ आनी मोगाळ बापा, तुवें तुज्या पुताक जेजूक आमचे पासून धाडून दिल्लोय आनी ताणें आमचे थंय जायते वर्तेपण बरेपण आनी आमकां जिवीत फावो केलां. आज प्रत्येक तरान तुजे लागीं परतून मागता. म्हजे थंय आनी म्हज्या सांगाती याजक भाव थंय आनी हांगासर हजर जाल्ल्या सर याजक भाव थंय तुजी काकुळट, तुजें बरेपण आनी तुजो मोग मैपास आनी कृपा लाभय. तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीक, इश्टां मित्रांक, कुमोग केल्ल्यांक आनी हर एक तरान म्हजे थंय एकवटून आशिल्ल्यांक तूं तुज्या मोगान आशिर्वादान भर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उन्या बैनाची काणी गे बापा, कष्टा बवरासो फळ भेटयता. बदल तूं क्रिस्ताच्या कुडीर येता. करून आमकां दी सर्गीचें गांव. उन्या बैनाची काणी गे बापा, कष्टा बवरासो फळ भेटयता. बदल तूं क्रिस्ताच्या कुडीर येता. करून आमकां दी सर्गीचें गांव. स्वीकार कर बापा, स्वीकार तुमकां. 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 याजक बापा सवे तुका दिता. आमकां सानी हे कुटाम सगळे. सेवेक आमची देणी समर्पिता. नंदन कर आमचे जिवीत मोकळे. याजक बापा सवे तुका दिता. आमकां सानी हे कुटाम सगळे.
भयणी, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवीदार देवाक आमच्या पवित्र बापाक मानवं दी म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या एक्या पुस्तकाच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. पवित्र बापा, आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान सिसांचे पांय धुल्ले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर मुनेऱ्या कालतेपणी दुसऱ्या बसत मिनतेन वावरूं आनी ह्या भशेन आपणाकच आनी आत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सरापर्यंत सोडून येचो पळ आमकां मेळच्यार जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उडास घडून दवरलो. आपल्या धमदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कत नसल्या मेंट्रान तुका आपणाचीच बेठवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. ह्या तरेन एकाच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बाबर्तान तूं उजवाडायताय. देखून आमी तुज्या कुरपेची गोडसाण साखोवन पुना जिवंत जेजू सारकें जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सकता. आनी आतां सर्गीच्या दुता सवे प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जिवनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती थावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच पाज्ञा पडून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Babartaso gut pergetuya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमच्या सुरुणे पासत तुज्या पुतान सोंसयल्या कश्टां मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीकुणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दया दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सशणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवन ओंकार मोरयेच्या भाग्यवन जुजे आनी भाग्यवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या बराबर आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा आनी पिटर पॉल सल्डाना आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मुनियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी तुवें आयकून घे. कणवळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मायपासाण तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा.
क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकूणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाचेनो सर्गीच्या देवाक आमी बापा म्हणून उलो करता. खरोच तो आमचो बाप. आमी ताची भुरगीं. तो आमचो मोग करता, आमकां बरें दिता, आमकां आशिर्वादीत करता. आमी सुकून पडल्या वेळार भोगसणें दिता. ह्या पुरबायच्या बापातय आमची काळजां मनां उबारून आमी सगळीं मोगया आनी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्वात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यार बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे करूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणें भरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार खाकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी आमच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. ही जेजुतां येवची शांती एकामेकांतय वांटून घेवया. शांती तुमकां. जेजू क्रिस्ता जी कूड आनी रगत आनी सेवक पळयता ती आमकां उरले वरवीं जडटी जायना जावं, क्यास्त हाडिना जावं. मुखार तुज्या काकुर्तीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी तशेंच वखद आनी शक्ती जावं. पळया देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिडीच्या जिवनाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सुम्यान तुवें म्हजे भितरींचें म्हाका खवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. म्हणून ह्या
आसूं तुझे विण जिवन म्हज्या नजो हर दीस एक सुस्को म्हजो कसो करूंक सोम्या मोग तुजो जिणयेच्या काळख्या अंकारा तुझा दोन पारांचो सूर्यो दर म्हाका पोटलून तुज्या गोपान घर जाताना उसांबळ दर्यो तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका हांव वस्कतबल जंय बासो मुझे रूप रास्ताना दाखय जिविताची दिशा सोलवणीत आत्मोनी रास्ताना बर म्हाका अखंड बरवशा तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका हांव वस्कतबल सई बासो शेकी समताना हे बळकुडींतले तुजो सांगात म्हजो आदार निवार म्हाका मोना भिरांतींतले जावं एकवट आमचो सर्गा तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका हांव वस्कतबल सई बासो आम्ही प्रार्थूया भाग्यवंत बापा सासणाच्या देवा सर्गेच्या उंड्यान तुवें आमकां घटाय दिली
आनी नव्या कराराची खाल आमकां पिवंक देव. म्हजें आनी आमचें खाळी संतोशान भरली. तुजी सेवा विस्वासीपणान करूं आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धैर्यान मनशाच्या सोडणे खातीर करचो. हे सर्गीचें जेवण म्हाका सकत दी. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी बराबर हे प्रार्थना तुजे मुखार घालता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, कित्याक ताणें म्हज्या जिवितान वर्ती कामां केल्यान. मोरयेचे स्तुते गायन आपणाचें गायन जावन करन. जिविताची 50 बांगराळी ह्या जागपाची ती वर्सां दिल्ल्या खातीर आमचेच मोगाळ फ्रातभाव माणदे बाब रुपट बरबोसान आज हें अर्घ बलिदान भेटयलें. दीस हो आयचो संतोशाचो आमी सगळ्यांनी आज आनंद पावचो. कित्याक म्हळ्यार आमचे कर्नाटका प्रांताच्या कापुचीन भावांक, सांतान फायरच्या फ्रात भावांक, इगज मातेक आनी तुमकां समेस्तांक कुटुंबादारांक व्हरतो दीस हो आयचो. फादर रुपट बरबोजा आमकां समेस्तांक मोगाचो एक फ्रात भाव, एक मोगाचो एक याजक भाव जावन आसा. डॅग एमस गॉड म्हणच्या बरे थँक्स फॉर ऑल दॅट हॅज बीन अँड येस फॉर ऑल दॅट शॅल बी. देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या बऱ्या कामां खातीर हांव आभारी जावन आसा आनी मुखल्या जिविताक हांव तयार आसा म्हणटा फ्रात भाव आमचो माळदे बाब रुपट बरबोजा. आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर, आमच्या खातीर तुमी आज मागला, देवा कारकां तुमी भेटयत आसतना आमी तुमच्या खातीर मागलां. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचें आशिर्वाद आमचे खातीर मागल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताचे सांगात वॉर्ड मेळ्ळें 1972 इसवेन ऑक्टोबरच्या 4 तारखेर मानादे बाप अँड्रू एनिल सिक्वेरा हांगासर ते आसात आनी तेय आमच्या सांगाता ह्या मिसाच्या बलिदानाक ते आयिल्ले आनी तांणी आमचे खातीर मागलां. फादर, आयिल्ल्या तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सांगाता आसा आमच्या कर्नाटका प्रांताचो वडील बाप मानादेक बाप जॉन ऑल्विन डायस आनी तशेंच सहायक वडील मानादे बाप मेल्विन आनी फादर डेनीस ताचे सल्लागार ते आमच्या सांगाता आसा. तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमी हांगासर आसा मस्त याजक भाव फादर रुपाटाक आनी आमकां मोगाचे प्रत्येक जावन पालाडका फिगरेचे विगार जावन आशिल्ले आनी तशेंच ताचे इश्ट मंत्र हांगासर आसात. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमचेच कापुचीन फ्रात भावांक दुसरे गोंयांत ताचे वडील बाप आनी दुसरे हांगासर आयल्यात आनी विगार बांक आनी येजाकांक आमी आभारी जावन आसा. आमचो विगार इजय फ्रिगर्सो माद बाप जे बिसडानाय हांगासर आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थोड्याच दिसा आदीं आमी पुर्वा फ्रिगरचे विगार जावन आसचे महादेव बाब बेंजामीन पिंटो हाडे देवाचें उतरा वयर नियाळ दिवन एक प्रसंग दिजे म्हूण विनंती केल्ल्या वेळार तांणी कुशेन ओंपले आनी आज हांगासर येवन एक याजकाची जिणी जावन आसा. एक कुर्साची जिणी जियेले खंडीत जावन खंडितान त्या देवाच्या आनी पेल्याचो सेवा करूं मुखार येतले आनी बरो प्रसंग दिल्ल्या तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमी हांगासर आसता धर्म भयण्यांक भावांक आनी आमच्या इश्ट मंत्रांक आनी फादर रुपाटाच्या कुटुंबादारांक तुमी येवन फादर रुपाटा खातीर मागल्याक तुमकां आमी आभारी जावन आसा. हे मिसाचें बलिदान बरें करून भेटोवंक कांतारा गायल्यान पाद्र पियो कॉयर ग्रूप भाव जो आनी पंगड तुमकां आमी आभारी जावन आसा. व्हिडिओ कॉपी केल्ल्या रवीन तुमकां आमी आभारी जावन आसा. आतां उबे रावया निमाण्या आशिर्वादा खातीर. मोगाचो न्हू सुपिरियर बाब फादर रॉकी डिकोनान सक्टांक ताच्या नांवान म्हज्या नांवान देव बरें करूं म्हळें आनी तींच उतरां हांव परत म्हणून आसतना तुमकां सक्तांक याजक भावांक धर्म भयणीक आनी तुमकां मोगाच्या सक्तांक देव बरें करूं. सरेस्वर तुमचे सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी प्रितीन तुमकां धाडटा. देवाचें हुडुपकार.
आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.